नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुरगांव बंदरार बेकायदेशीर डेमायज कोळसो हाताळणी, प्रदूषण वाडला, जिंदाल ग्रीन सेस भरिना, विरोधकांचो फार, मुख्यमंत्री म्हणटा कलेक्शन जाला, विरोधक सभापती मुखार। गोयच्या दर्यादेगांनी रेवेची धूप, ग्लोबल वॉर्मिंगान दर्याच्या उदकाची पातळी वाडल्या, विधानसभेन लक्षवेधी, सरकारान प्रकल्पांखातीर दर्यादेग केली काबार, युरी विजयाचो आरोप। ओनू 2000 मायज एक्सिडंट, 200 मायज गेले, सेफ्टी ना खणिल्ले रस्ते तश्शे, मुख्यमंत्री म्हणटा रस्तो खणूंक पीडब्ल्यूडीची परवानगी सक्ती, कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार। हातान थांब रोपतल्यांक अमृतकाल सबसिडी दिवपाचो विचार, मुख्यमंत्री म्हणटा आरडीएच्या कामगारांक मनरेगाचेर देवयता शेतांत, आमदार मागतात मानकुरादाची कलमां। 8वी 9वी 10वेच्या विद्यार्थ्यांक स्कुलांनी शेतकी विषय, हायर सेकंडरीनी कॉलेजीतूय बरो रिस्पॉन्स, मुख्यमंत्री म्हणटा साखळे एग्री क्लिनिक कोर्स। मायनिंग सुरू जाता मात थळाव्यांक फायदो ना, थळाव्या ट्रक जेसीबी वाल्यांक परत ऑनबोर्ड घेवचे कार्लुसाचो थाराव, मुख्यमंत्री लीज घेतना थळाव्यांक कामाक घेवपाची सक्ती। आणि पंढरपूर वारी करतल्यांक आर्थिक आधार करचो, गोंय पंढरपुरा मदी 2 सुवातांनी रावपाची व्यवस्था जाय, मुख्यमंत्री म्हणटा बजट करता, पंढरपूर वारकरी भवन खासगी थाराव पास। खबरो विस्तारान। सरकार मुरगांव बंदरार अदानी आनी JSWक डेमायज कोळसो हाताळूंक दिता, पोल्युशन वाडला, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ लक्ष घालिना, विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो, मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे ईसी प्रमाण चल्ला, कसलीच दाखय लिपयना, जिंदाल अदानी शेकड्यांनी कोट्यांचो ग्रीन सेस भरिना म्हूण बोवाळ, मुख्यमंत्री म्हणटा कलेक्शन जाला, प्रकरण कोर्टांत। ईसी दिवपाचे इट इज इलीगल, द ईसी itself is illegal, the central engine is kept in the dark rather than this engine, so why was that letter not given? Why was it kept in hiding? Public hearing आधी आली, ती लेटर तीन कित्याक धाडला? ऑब्जेक्शन आली होतो। स्पीकर सर, हे पहिलो प्रश्न। स्पीकर सर, ईसी जी आहा पळय न्ही, रेग्युलर कायद्या प्रमाणे ताका ईसी मेळ, करस्पॉन्डन्स जितको ताका करपाक जाय पब्लीक हियरिंगाचे जितके सगळे करस्पॉन्डन्स धाडपाक जाय ते धाडल्या। माय चार्ज इज दॅट द गव्हर्नमेंट इज अलाउइंग इलिगॅलिटीज इन MPA। आता एक्सेस कोल हँडलिंग और दूसरा मुद्दा मुखेलमंत्री भाषा पोसा दूसरा वी आर नॉट अलाउइंग इलीगली पहिला अरे हा हेत मरे नॉट अलाउइंग हेत मरे ताका लिमिट जी आहा त्या लिमिटानूच आमी कोल हँडलिंग करपा खातीर दिता। बरे ओके बोस चार्ज दॅट एक्सेस इलिगॅलिटी थिंगा हँडल केला। आता स्पीकर सर, माय सेकंड चार्ज इज दॅट गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड द गव्हर्नमेंट टुडे इज नॉट सिरियस, यू आर नॉट सिरियस, तू मोठा सगळे ईसी लिमिटा हांव विचारतो। स्पीकर सर, यो 3 पॉड केशे हाय जेन्ना 5 मिलियन मेट्रिक टन was the allowance. Ada, my second charge is that you are not serious about the port town of Vasco. You have to tell the house of what action have you taken. Yeah. It is not true. Is it not true that SWP handled 9 million metric tons? I totally agree with the figures that you have. You agree? 2-3 months that these things have come into force. They've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session we will give you the correct figures. Fault on part of the Goa State Pollution Control Board. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिला, त्यांक ईसी फेवर केल्या, दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन झाला, ते ओव्हर प्रोडक्शन जे झाला तेजे रिकव्हरी ना,
अपील केला टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय सुप्रीम कोर्टान आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील कोताय तुमी हे कोट्यांनी रुपया कोटी कितले आता हेजेर येता सर मिनिस्टर सांगला की वी हॅव सेंड फॉर द ओपिनियन तो जे सांगता ओपिनियन हा मुकोडे या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस सरकार सारको टायमार अपील वचना सरकार या कंपनीक टाइम दिता स्पीकर सर तो जे दाब अपोजिशन लीडर तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर कन्सेंट तुझ्या जागा स्पीकर सर त्यांची सवय झाली तुम्ही जागा मिस्टर ईडी आलेमा आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला तुम्ही जागा सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांनी स्थगित करतो दर्या देगांचेर रेवेची धूप जाता ग्लोबल वॉर्मिंगान दर्याच्या उदकाची पातळी वाडटा अभ्यास जावंक जाय आमदार केदाराची लक्षवेधी मायकल म्हणटा शेकवाल्यांक त्रास सँड इरोजनान शेक घालूंक मेळना साळगांवचो कोको बीच सोंपलो वेंझी म्हणटा जिओ बॅग्स घालचे युरी विजय म्हणटा सरकारान प्रकल्पां खातीर दर्यादेग काबार केल्या मुख्यमंत्री म्हणटा उपाय काडटा Sand erosion has taken place in every North Goa beaches from Arambol, Mandre, Ashwe, Morjim, Vagator, Anjuna, Baga, Kalangut, Kandolim, Shikerim and finally my constituency Coco Beach and Kekdolim Beach. जर पळयत जाल्यार ते सगळी शोरलायन जी आसा ही वॉश आउट जालेली आसा सायक्लोन्स आसा हे मल्टिप्लाय जाल्या ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग फुडले आमचे जनरेशना जी आसा आमचे भुरगे जे फुडले जनरेशन आसा हे आमकां फक्त फोटवांचेर आणि व्हिडिओंचेर हे आमकां हे बीचेस पळोवपाक मेळटले आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल WRD मिनिस्टर दॅट द फ्लड प्रोटेक्शन वॉल ऑफ कोको बीच इज पेंडिंग थंय आमचो वॉश आउट जालेलो आसा द CRZ इज ऑलरेडी गिवन द NOC हांव रिक्वेस्ट करता की होय बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी बांदून दिवचा म्हणून कारण जिओ ट्यूब ऑफशोर बॅरियर्स म्हणजे ते पोतयांनी रेंव भरतात आणि टेम्पररी सँड एरोजन जावंक जायना म्हणून ते इमिजिएटली जर करीत जाल्यार टेम्पररी रिलीफ मेळटली बागा बीच इरोड जालो आमची 3 शेकां मायनस जाली 3 shacks which were coming on the last part of Baga beach ती इरोजनान गेली 3 shacks मायनस जाली आणि जो बीच आसतालो अराउंड 80 मिटर्स आसतालो तो कमी जायत गेलो स्पीकर सर हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा हेचेर सॉल्युशन्स येवपाची गरज आहा येते पावस जाच पयले WRD फंडाचेर हे जिओ बॅग्स घालचे कॉन्टॅक्ट WRD कम टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी सी इरोजन हॅज नॉट हॅपन्ड सो इट इज गुड आमकां सांगलोले 3 to 4 years टेम्पररी मेजर दीज बॅग्स विल स्टे वेल कोणूय बॅग पंक्चर कोना जाल्यार बॅगा कांय जायना तेजे परत मातयेन बसता द ड्यून्स गेट फॉर्म्युलेटेड the further sand erosion does not happen. So I think this example is already been tested, tried out. It is a successful model. स्पीकर सर मोर्जे आम्ही पळयतात सरकार पार्किंग लॉट करतात तुम्हीच वचून थंय सँड घेवन काबार करतात हायकोर्ट भितर पडचे पडटा स्पीकर सर GCZME जे राखूंक जाय जाणे आमचो कोस्ट राखूंक जाय तांचे मोर्जेच हो एक कावेलोसी व्हडलो हॉटेल डेव्हलपमेंट आयला थंय 1100 स्क्वेअर मीटर सँड घेवन काबार जाल्लो तुम्ही म्हणता आम्ही सगळे करतले म्हणून बट तुमचोच डिपार्टमेंट हांगा परमिशनां ग्रांट करता तेच सांगता की रिटेनिंग वॉल आनी कॉन्क्रीट रेटिंग जेन्ना NGTची गायडलायन आसा NGTची ऑर्डर आसा की तुम्ही हे परमिशन दिवंक शकना तरी पूण तुम्ही दिता पावसा लागू हे जाता नो डाऊट अबाउट इट रिपोर्ट कितले आहाय 2 वर्सां जाली आमी सॉयल इरोजन जाता म्हणून उलयले पूण स्पीकर साहेब म्हाका दिसता वी कॅनॉट इग्नोर द डॅमेज दॅट इज मॅन मेड or made by the government. की डेल्ट्रास नेदरलँडची संस्था आणि लोकल हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमची जितकी सगळी डिपार्टमेंट्स आसा तांकां स्ट्रिक्टली हे सगळे फॉलो करपाक वेळ लायता वायल गिविंग द परमिशन वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दीस सँड इरोजन तेजो जो आहा पळय हेजी पुराय जितके करपाक जाय पळय ते आमी घेता 8वी 9वी 10वेच्या भुरग्यांक स्कुलांनी शेतकी विशय सुरू केला हायर सेकंडरीनी वोकेशनल कोर्स शेतकी कॉलेजीकूय बरो रिस्पॉन्स ओनू साखळे एग्री क्लिनिक कोर्स सुरू केला म्हूण मुख्यमंत्री उलयला हॉर्टिकल्चर महामंडळ खंय बरें काम करता
फायदो जाता जाल्यारूच तरणाटे शेतान देंवतले. रेजिनाल्ड म्हणटा भाजयांचेर रेट मायज दियात, सबसिडी टायमार जाय. What steps are you going to take to भुरग्यांक एग्रीकल्चर येवपाक? आमी आमच्या सेकंडरी एड्युकेशन लेवलाचेर 8वी 9वी 10वी हांगासरूय बी तांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आनी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चराची ही दिता. आतां तर आमी सुरवात केला की तांकां एक्चुअली शेतान व्हरोन तांकां प्रॅक्टिकली ते दाखोवप. दॅट इज वन. 11वी 12वी ह्या हेजेर एग्रीकल्चर हो वोकेशनल सब्जेक्ट आसा, जेणे करून तांकां 11वी 12वी ही एग्रीकल्चर जाका इंट्रस्ट आसा ताका शिकपाकूय मेळटा. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सरकाराची सुरवात केली, जेणे करून ओल्ड गोवा हांगासर आमी नवीन कॉलेज बिल्डींग बांदपाकूय घेतल्या. आतां जवळपास आमचे भुरगे 43rd इयरान पावल्या. जे एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर दर वर्सा भुरगे भायर वयताले, जवळपास 10 ते 12 भुरगे तरी दर वर्सा एग्रीकल्चर कॉलेजीन एडमिशन घेताले. आमी स्वताची आमची कॉलेज सुरवात केली, जेणे करून दर वर्सा 60 भुरगे ताका एडमिशन घेता. इन फ्युचर हे भुरगे हे वेगवेगळ्या सेक्टरांत काम करपाक शकतले, नॉट ओन्ली एज अ म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अशें म्हणूनच न्ही, तर हे भुरगे आपले स्वता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक शकता. इतको व्हडलो स्कोप हो एग्रीकल्चरान आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हणून नव्यानूच आमी एग्री क्लिनीक, इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा, ती ऑलरेडी आमच्या प्रायवेटली एकट्यान सुरवात केल्या. त्या साखळीत सुरवात करता त्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो अप्रुवल घेतला आनी हो कोर्स जर केल्या उपरांत ताका 20 लाख रुपीज पर्यंत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सबसिडायज लोन दिता. हे भुरगे पड तूं म्हणटा तांकां शेतान धाडटलो आनी शेतान शिकयतलो आनी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करतलो, तुका जावपा ना. पेरंट्स भुरग्यांक शेतान देंवोवपाक सोदनाय आनी भुरगीं प्रिपेर्ड नाय शेतान देंवपाक. कित्याक दिसभर ती घराक आज पयलीं आमी खेडो वयताले आनी पांय मातशें झाडान घेताले, रगत येताले. आतां भुरग्यांक जायना. ओन्ली वे यू कॅन डू इट इज बाय इन्क्रीजिंग द सपोर्ट प्रायस, बाय इन्क्रीजिंग द प्रायस एट वॉट यू बाय, बाय गिविंग मोर सबसिडी, कित्याक प्रॉफिटेबल करपाक. ऑल दीस रेट्स आर कितले वर्स जाली तितली आहा. केदो तूं इन्क्रीज करतलो? तुका आय हॅव बीन टेकिंग रिप्रेझेंटेशन टू यू मेनी टायम्स. हे जे रेट आसा पळय आमी आतां हे आसा, आमी रोखडे रिव्यू करतले, चेंज हे करतले. केन्ना? रोखडे करतले. रोखडे म्हळ्यार केन्ना? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ह्या दोगांय कडल्यान प्रपोजल फायनान्स डिपार्टमेंटाक मागून घेता आनी ताजेर विचार करून बेगिनात बेगीन रिवायज करपाचो प्रयत्न करता. आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आसा, बट दोगांयचो म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर हेंचे कंपॅरिजन घेवन आमी हे रेट जे आहा पळय रिवायज करता. बट खूब वर्सां जालो रिवायज करूं ना. तूं सांगता तें बरोबर आहा. तो एकदा प्रपोजल मागून घेवन तो आनी कंपॅरिजन स्टडी मार्केटा बरोबर आनी इतर स्टेटी बरोबर करून आमी तो प्रायस जो आहा पळय हो दिवपाक हातान थांब रोपतल्यांक अमृतकाल सबसिडी दिवपाचो सरकाराचो विचार. पंचायतींनी काम करपी आरडीएचे मनरेगा कामगार शेतकामाक जोडपाचो प्लान. आरडीए आनी शेतकी खाते एकठांय प्लान करतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मानकुरादाक GI टॅग घेवपाची तयारी, मात मानकुरादाचें पीक पडला. आमदार म्हणटा मानकुरादाची कलमां वाटात, रोंग सबसिडी. की पहिले एक आमचे हार्वेस्टिंग मिशनाचे 1 वर 18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें आनी सेकंड आमचे रोपणी जी लायता हातान मॅन्युअली लेबर घालून हेजेर सबसिडी ना, ही सबसिडी तेंच्यांनी आमकां दिवची. मिनिस्टर आमची थंय रोपणी लायतात न्ही, थंय मिशिनां घालून मिशिनां चलना आमच्या हितून. बटन ऑन आहा मरे, व्हॉल्यूम वाडय. मिनिस्टर आमच्या सालिगांव रेवट जमीन असल्या कारणान थंय मिशिनां चलना ट्रान्सप्लांट करपाची, म्हणजे मिशीन घेवन रोपणी करता पळय ती. सो ताका लागून आमकां मॅन्युअली करची पडटा. पण मॅन्युअली जर करीत जाल्यार लेबरांची सबसिडी कांय ना. सो ती हांव रिक्वेस्ट करतालो ऑनरेबल मिनिस्टराक ती आमकां सबसिडी दिवची. पर लायन हे मटेरियल रोवपाक बिवपाक सगळें तुमकां आमी आमची हे आसा कितें आसा ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी मागीर आमी तुमकां दिवंक शकता. मागीर तुमी मागपाचें आमचे कडेन. गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी ते कन्सिडर करपाचें आसा डेफिनेटली. म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी तुजे हे मशीन इम्प्लॉय करूं शकना आनी मॅन्युअली काम करता, कारण खूब कमी शेतकरी आतां आसात की जे स्वता प्रॅक्टिकल अशा पद्दतीचें काम करता. आमी जर बाकी सगळे कडेन दिता, आमी पॅडी तुज्या हेका दिता, रब्बी फॉर द 25 पर केजी दिता, खरीफाक 26 रुपीज पर केजी दिता आनी 2 रुपीज पर केजी फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ द इंडियाची MSP दिता. हे सगळें आसतना सुद्दां डेफिनेटली अमृतकाल पॉलिसीच्या अंडर ताचो विचार करता. एक ताजेर अमृतकाल पॉलिसीन आसा, पण ताजेर फ्रेमवर्क आनी गायडलायन आमकां ठरोवपाक जाय. एकदा गायडलायन ठरली कितले दिवपाचे, अकॉर्डिंग टू दॅट लेबर यूज करप आनी कितले आमी
गोंयकार लावपाक तुम्ही कितले जाण वापरता त्यानुसार आम्ही विचार करता. त्यामुळे खरं म्हणजे RDAच्या मार्फतूय बी हो प्रपोजल विचार करपाक काय हरकत ना. म्हणजे आम्ही RDA जे आमचे वर्कर जे पंचायतीन लिस्ट करतात तांकांच थंय यूज करून तांकां ते पैसे दिवप, कारण काम केल्या उपरांत ताका सायड बाय सायड पैसे दिवप, ह्या हेतू सुद्धा आम्ही वर्किंग करू येता. त्या मनरेगाचे कामगार अंडर RDA त्याचो विचार डेफिनेटली ह्या फावटी आम्ही करता. RDA आनी एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बसून एकदा जॉयंटली ठरोवपाक लायता. एग्रीकल्चर मिनिस्टराचे तेच विजन आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ती रिक्वेस्ट आहा की टायम आसा तो मातसो वाडोवचो डेड वर्करचो हार्वेस्टिंग मशीन टायमाचो हांव डेफिनेटली विचार करपाक लायता. काय हार्वेस्टर मशीन हार्ड रॉक कल्टिवेशनाक 2 lakhs पर हेक्टर ही आमी सबसिडी दिता. नॉर्मल कल्टिवेशनाक ताका 60,000 रुपीज पर हेक्टर ही आमी स्पेशली फॉर द मानकुराद कल्टिवेशना खातीर दिता, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन. आणि त्याच बरोबर मानकुरादा खातीर GI टॅगिंग घेवपाचे आमी फायनल स्टेजीत आसा. एका हेक्टरान जर मानकुराद आंबे जर कलमां लायता आसत जाल्यार आमी 2 लाख रुपया सबसिडी दिता निव्वळ. त्या खातीर कळपाक जाय म्हणून सांगलें. म्हणून गोंयकारांनी मानकुराद आंबो झाडां लावची जेणे करून इन फ्युचर एटलिस्ट फुडल्या 5 वर्सांनी मानकुरादाचें पीक हे खूप मोठ्या प्रमाणात जावचें. घेवा कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. रस्तो अपघात वाडले, अंदू 2000 मायज एक्सिडंट, 200 मायज सोंपले. रोड सेफ्टी ना, विरोधी आमदारांची लक्षवेधी. कार्लूस म्हणटा रस्ते सारके ना, अंडरग्राउंड केबलिंगाक खणिल्ले रस्ते अजून तश्शे. ब्लॅक स्पॉटांचेर दुर्लक्ष म्हूण विरेश उलयलो. विजय म्हणटा सेफ्टी विशीं रोड मॅप जाय. मुख्यमंत्री म्हणटा रस्तो खणूंक PWD ची परवानगी लागता. Internal roads are being neglected, highways being looked at. And there is no proper compliance with the guidelines. You have your service lanes which are very narrow. You have service lanes in entry and exit roads which are very dangerously placed. कोण भायर सोदतना दुसरो येतलो मातलो तुका. So these are things in IRC code म्हणून हा Indian Roads Congress code is there. Ask your department to please ensure for road width, road safety, gradient, all these. If they follow these codal practices which are there, I think that we will be able to save a lot of lives. 2022 538 झाले, 2023 510 झाले, 2024 504 झाले आणि 2025 टिल डेट 257 झाले. टोटल स्पीकर सर ह्या वर्सांनी 1809 इतले एक्सिडेंट झाले. आणि स्पीकर सर ह्या हितून जो आम्ही पळयता जो रिपोर्ट आयला, रिपोर्टान कितलेशे ब्लॅक स्पॉट्स हे दाखयल्ले आसा, एक्सिडेंटल प्रोन झोन दाखयल्ले आसा. आणि स्पीकर सर हितून आमच्या मतदारसंघाचो एक स्ट्रेच आसा जो बांबोलीम टू आगासायम हो NH 66. आता स्पीकर सर 2.5 वर्स जाली. 2.5 वर्सांनी स्पीकर सर हांगा 16 मरणां गेले, एक्सिडेंट जावन. हे व्हेरी स्पीकर सर मातशें प्लीज हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आणि हे मातशें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. कित्याक हांगा 4 ब्लॅक स्पॉट्स दाखयल्ले आसा ह्या स्ट्रेचार आणि हेची जबाबदारी म्हाका दिसता CMान घेवपाची गरज आसा. आणि स्पीकर सर म्हाका दिसता एक पब्लिकली अकाउंटेबल रोड मॅप जाय. रस्ते आमी सेफ करपाक हो रोड मॅप म्हणून क्लियर CMान रोड मॅप दाखवतो. Yes, it clearly has been due to poor maintenance of roads by the PWD with failure to take due and prompt steps despite Honorable Supreme Court directives and orders of the state government. No doubt 50% of the accident हातून हांवूय म्हणटा की रोड सिग्नल्स बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे रिस्पॉन्सिबल आसतले हांव म्हणना. आणि ताका लागून टायम टू टायम आमी पळयता की देर इज अ लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. हो विषय बरोबर आसा. रोड केल्या उपरांत 15 दिसाच्या भितर परत खंयचे तरी दुसरे डिपार्टमेंट येता, इलेक्ट्रिसिटी आसतले, केबल आसतलो किंवा वॉटर सप्लाय आसतलो, ते रोड फोडटा. स्पीकर सर ह्या सिजनाच्या उपरांत आतां आमी ऑलमोस्ट इट इज 100% बॅन रोड डिगिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द PWD करता. 100% बॅन. आणि जर कोण कॉन्ट्रॅक्टर करीत जाल्यार ताका पूर्णता केल्ल्या तितक्याची फायन हे मारप हे सर्क्युलर हांव PWDंतल्यान काडपाक लायता. इतके स्ट्रिक्टली केल्या उपरांत आनीक तरी कोण कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय हे सहसा रोड
मायनिंग सुरू मात थळाव्यांक फायदो ना. थळाव्या ट्रक जेसीबी वाल्यांक परत ऑन बोर्ड घेवचे कार्लुसाचो थाराव. कंपनी आपले मनीस हाडटा. ट्रक कर्नाटकातले. आमदार विरेश उलयलो. युरी म्हणटा सुरू जाल्ल्या खणींचेर काम करपी सगळे भायले. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग पॉलिसी मॉडिफाय करता. लीज घेतना थळाव्यांक कामार घेवप सक्ती केल्या. बेनिफिटिंग लोकल्स आणि थोडे लोकांनी अजून रीन गेलो आहा तर दॅट शूड गो. So we don't have a mistake of the past. You have a transparent system by which you be able to accommodate those people who are having these local things. Poil ashile te, you can take them back on board. I understand you are making now on a raising contract different from the mining operators and raising contract. But even then, when you are giving them, it is totally at the discretion of the government. जे रेज्युलेशन मांडलंय महत्वाचे रेज्युलेशन आणि हितू भितर मिनींग आसा आणि लोकल तेतू एम्प्लॉयमेंट जावपा जाय, लोकलाचे ट्रक चलपा जाय, लोकलाचे मिशनरी चलपा जाय. आता पळोवपाक गेल्यार खंयच्या खंय कंपनी स्वता मिशीन घेता, ओके घेवपाक आमी ना म्हणना, पूण कंपनी आता मिशीन घेता आणि ऑपरेटिंग करपाक दुसऱ्यांक दवरता. म्हणजे लोकलांक घेना, ते आउटसोर्स करता. ते आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर घेता आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आणि ते कितें करता हे भायल्यांक हाडटा. सो हो भायल्यांक हाडपाचो जो प्रथा आसा ही बंद जावपा जाय, टोटल बंद जावपा जाय. आमी म्हणटा न्यूज गोंयकारांक जे डिपेंडंट आसा तांकां पयलीं दिवचे. सो आमकां हेचेर डिसिजनार येवंक जाय. कितें खंय तरी दुरुस्ती कर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतलीच रिक्वेस्ट आहा, लीव एंड लायसनाचेर जे ट्रक रजिस्टर्ड करतात ते बंद करचे. संदूर जे आहा संदूर बेलारी मुखेलमंत्री संदूर बेलारी न्ही आहा थंय लोकल मशिनरीच चलता, भायल्याची मशिनरी चलना. वेदांता नाळा शैतान के कायतान एस के कायतान हो राजस्थानाचो शैतान के कायतान. आता बिकॉज हे जर तू चोयल्यार हो ऑपरेट करता मागीर हो राजस्थानात ट्रक घेवन येला, मेशीन घेवन येला, सगळें घेवन येला. गोंयकारांक कितें खावपाचो हे कितें सगळो दुडू म्हाका ज्या खातीर नवीन न्ही. हांव ल्हानपणांतल्यान हे दुशी वाटेंतल्यान मायनींग सगळें पळयत आयिल्लो आसा. ताची लोकांचे प्रॉब्लेम स्पीकर सर म्हाका खबर आहा आनी जेन्ना लोक त्रास काडटा मायनिंगांतले ते हांवूय जाणा. ती मायनिंगांतल्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून हांव प्रयत्न करीत आसा स्पीकर सर. आनी लिगली कायद्यान जे कितें करपाक मेळटा हांव ताणें रेजोल्युशन हाडलां. हांव म्हणटा की तें रेजोल्युशन जें आसा पळय न्हू तितूंतले जेके कितें घेवपाक मेळटा तें घेवन आमची पॉलिसी मॉडिफाय करपाची सरकाराची तयारी आहा. आषाढी कार्तिकी एकादशी गोयचे भाविक पंढरपूर वतात. वारकरी ग्रुपांक आर्थीक मजत करची म्हूण प्रेमेंद्राचो थाराव पास. एल्टन म्हणटा सरकारान गोंय पंढरपूर मजगती निदान 2 कडे रावपाची व्यवस्था करची. जीत म्हणटा प्रत्येक ग्रुपाक मेडिकल टीम दिवची. विजय म्हणटा एकमत आसूनही सरकार कांयच करिना. मुख्यमंत्री म्हणटा स्किमीचे बजेट करता. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीक आमचे हजारो वारकरी भक्त हांगासून गोंयांसून पंढरपुरा वयता. त्यांचो हो मार्ग सुकूळ जावचो आणि आनंदाचे वातावरण त्यांच्या भितर आसचें ही आमची एक सरकाराची जबाबदारी आसपाक जाय अशें मानून हांव सरकारा कडेन मागता की तांकां थोडेशे आमचे मानधन जर मेळ्ळे जाल्यार तांकां सुद्दां हितून बरें दिसता. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी सांगला फ्लोर ऑफ हाऊस की एक बरी पॉलिसी करतलो म्हणून. सो त्या खातीर हांव तांचे मनापासून आभार म्हणटा आनी येता त्या वर्सा ते इम्प्लिमेंट जावचे म्हणून मागता. माय सजेशन इज दॅट वॉट एवर फायनान्शियल असिस्टन्स दिताय ते बराबर देर इज अ वन परमनंट स्ट्रेच वेर द वारी गोज. सो 2 मेजर पॉइंट्स बिटवीन दिस इफ यू कॅन कन्स्ट्रक्ट सरकारान तरी बांधले म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी युजफूल. अयोध्या आता सरकारान ठरयला एक भवन बांधपाक, तशेंच पंढरपूर तर एक गोंय राज्यान तर एक भवन बांधले आमच्या लोकां खातीर. ताचो खूब फायदो जातलो सगळे प्रत्येक भाविकाक. स्किमीन एड कर म्हणटा तांकां मेडिकल टीम एक तुजी जाय म्हणजे ते वयतात चलून न्हू खुबशे डिफिकल्टीज आसा, जाणटे सुद्दां वयतात. सो जर त्या स्किमीन तूं मेडिकल टीम तुजी आनी मेडिकल फॅसिलिटीज जर तांकां मेळत वारी पावो मेरेन जाल्यार ते बरें जातलें. I fully understand because of the intention to honor this tradition. Let us honor the Warkari tradition by protecting its purity. It's because I feel the government wants to provide the financial assistance and let us respect this tradition of sacrifice, prayer and faith. Yes. हाच्याच पयलीं आमी पंढरपुरा आमचे गोंय सरकारचे वारकरी भवन करपाचें आमी थारायलां. हांवें ऑलरेडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाकूय बरयलां की तांच्यांनी आमकां पंढरपूर पावच्या पयलीं किंवा पंढरपूर तालुक्यांत तांच्यांनी आमकां जागा दिवची. आमी जाता तितके बेगीन आमचे पंढरपुरांत वारकरी भवन हे आमी बांदता. ताका सपोर्ट करपा खातीर ही स्कीम
हांव जाता तितके बेगीन डिझायन करता आनी अकॉर्डिंग टू त्यांची संख्या कितली आसतली, तो ग्रुप कितल्या लोकांचो आसतलो, ती संस्था रजिस्टर्ड आसतली काय, कितें तरी एखादी स्कीम डिझायन करता. म्हणजे पयशे दिता आसतना सुद्दां अकाउंटेबल आसपाक जाय. तेच्यानी परत एखादी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही बी दिवची पडटा. ती सारकी स्कीम फॉर्मुलेट करता आनी फुडले फावटी ते जे वारकरी वयतले ताज्या पयलीं तांच्यांनी 2 म्हयन्या पयलीं एप्लाय करपाचें आनी वयच्या पयलीं ती अमावंट जी आसा ही त्यांच्या अकाउंटाचेर रिलीज करता. एक हावजाक प्रॉमिस करता. बोगस कागदपत्रां तयार करून जमीन हडप करतल्या दोगा दुबावितांक म्हापशा पुलिसांनी धरले. जामीनदाराची फेक डेड सर्टिफिकेट तयार केल्ली. वामन श्रीधर पोळे आणि देविदास पणजीकार सध्या पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. जमीन खंय खोर्जुवे बार्देजांतल्या अनंत नारायण कामतीची. म्हापसा पुलिसांनी दोगांक अरेस्ट केल्या जे हॉल्डोण्या खोर्जुवे हांगासरल्या की त्यांच्यानी पोर्च व्हील तयार केल्या. म्हणून जे खोर्जुव्या हॉल्डोण्याच्यो आनंद कामत हिच्या नांवाची जागा आसा, ही जागा त्या दोगा जाणांनी पोर्च व्हील तयार करून त्यांच्यानी आपल्या नांवार केलें. ताका लागून तेची ज्यो आनंद कामत हिची फॅमिली त्यांच्यानी म्हापसा पुलिसांनी कंप्लेंट दिली आणि त्या कंप्लेंटीच्या आदारान म्हापसा पुलिसांनी आयज सकाळी तांकां दोगांक अरेस्ट केल्या. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करता. आयज सांजचे तांकां म्हापसा कोर्टान रिमांडाक उबे केल्ले तेन्ना म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिल्या. स्टुडंटा खातीर स्वरूप शिरोडकार वांगडा हांव श्याम फडते. नावेली नागमोडे वाठारांत रेड्यांचो कत्तल. बजरंग दल आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक समितीच्या वावुरप्यांनी प्रकार उक्ताडार हाडलो. पिकअप रिक्षान खंय मांस मेळ्ळा. 700 किल मांस जप्त. एका रेड्याक सोडलो. एक्टिविस्टांनी बोवाळ केल्या उपरांत मडगांव पुलिसांनी वचून कत्तलखान्याक धरले. आमकां आयज अशी एक मॅसेज येयली की एक 11:30 पावणे 12 सुमार म्हाका एक फोटो धाडलो. पूण तो लोकल आसतलो हांगाचो, तेजें नांव सांगपाक शकना. हांगा रक्ता वास मारता आनी सगळे सायडीन रगत. मातशें येवन पळया म्हणून कोण डॉक्टर आहल्या घेवन. आनी गाडी एक दवरल्या रिक्षा. येवन मातशें पळया पुलिसांक घेवन. आमी येवन पयलें खरेंच कितें जालें पळय जाल्यार आमकां हांगा रगत दिसलें. फाटलें दिसता बी रगत दिसलें म्हणटकच म्हाका मातसो डावट मारलो आनी येवन पळयलें फाटल्यान रिक्षान ओपन करून. पळय जाल्यार सारके फ्रेश 2 रेडे मारून दवरल्या. बूल सारके फ्रेश. दोळे बिळे तेंचे सारके फ्रेश आहा. दिश्टी पडटा सारकें, पळोवपाचें ना. टोटल 600 to 700 to 800 kg आसतलें. इतलें मांस आहा. ऑलरेडी एकट्या अरेस्ट केल्लो आनी हांव थँक्यू म्हणटा मडगांव टावन पुलीस आनी PI सुरज सामंत मडगांव टावन हेंच्या सपोर्टान ही आयज रेड सक्सेसफूल केल्ली आनी एकटा अरेस्टूय केल्लो हैदर बेपारी हेजें नांव. आनी DSP CA हेंचो जे ऑफिसर आमच्या वांगडा आहा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा मनांतल्यान. तांकां एक रातयान एक फोनाचेर रोखडे 1 सुमार पावले ते हें करपाक. सक्सेसफूल रेड जाल्ली आहा. आतां हें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ताका अरेस्ट करूं येला. मुखाल्ले प्रोसेस आमी आतां जे लिगली कितें आहा तें कंप्लेंट घालून ताका अरेस्ट करपा लायतले. मास खंय व्हरपाचें कितें हें आमकां जशें आतां डावट मारता हें मडगांव मार्केटानूच आनी SPD मार्केटान व्हरतले. आनी इल्लीगल स्लॉटर हावस ते गेले हांगा घर सायडीनूच आहा. घरा फाटल्यान कितें मारता म्हणून अशें कितें आतां हांगाचे थोडे 2 जाण लोकल येयल्ले ते अशें म्हणटा घरा फाटल्यान कोण तरी मारता म्हणून हांगा. तो एकटोच करता म्हणून हैदर बेपारी म्हणटा. आनी गोरवां ही आनी आमकां आतां एक जस्ट एक रेडो सांपडला. तो जितो आहा, तो बरो आहा. ताकाय आमी आतां रेस्क्यू करली. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.